पळोवणे वेळार खेळा मंत्र्यान 15 नोव्हेंबर 2022 मेरेन वेळ्ळी शाळेच्या खेळा मळांचें उक्तावण जातलें अशें आश्वासन दिल्लें, पूण अजून मेरेन ताचें काम पुराय जावंक ना. सरकार तांकां फटोवन भुरग्यांक फटीचें आश्वासन दिलां अशें म्हण जिल्लो वांगड्यान नाराजी उक्तायल्या. हो जो स्कूल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आसा हेजें काम 2012 काम स्टार्ट केल्लें, पूण आतां 2022 काबार जालें आनी 23 येवपाक 2 दीस आसात आनी आज पर्यंत ह्या स्कूल कॉम्प्लेक्साचे ह्या ग्राउंडाचें इनॉग्रेशन म्हण तें जायना. इनॉग्रेशन तें जायना. हें काम कंप्लीटूय जालें ना. जर सरकार म्हणटा भुरग्यांक बरे स्पोर्ट्समॅन करचे जाल्यार हो ग्राउंड बंद कितें आसा. लास्ट टायम जेन्ना 2 म्हयने पयलीं स्पोर्ट्स मिनिस्टर गोविंद गावडे हांगा येवन इन्स्पेक्शन केल्लें आनी त्या टायमार सांगलें की आमी बिफोर नोव्हेंबर 15 आमी हो चालू करता आनी इनॉग्रेशन करता म्हण. पूण आतां डिसेंबर गेलो, हें वर्स काबार जायत येयलें तरी पूण हेजी कांयच जाग ना. हांगा जाय तिच्यो डिफिकल्टी हांगा फेस करूंक मेळटलें. हांगा उदकाची प्रॉब्लेम आसा, हांगा लायटीची प्रॉब्लेम आसा, हें आजुनूय सॉल्व केलें ना. आनी आमी कितें काय म्हण जालें इन फ्युचर सोदतात की कशें भुरग्यांचे फ्युचर जातलें काय म्हणून. हे जर ग्राउंड जर अशें बांदून पयशांचो विद्वास करून जर हे ग्राउंड अर्दकुटके उडयले तर हेजो फायदो कितें. लास्ट हो पयसो कोणालो, लास्ट हो जनतेचो पयसो, लोकाल पयसो. आनी लोकाल पयसो जर असो वेस्ट जालो जाल्यार कितें फायदो जालो. कितलेशे MLA येवन गेले, मिनिस्टर येवन गेले, पूण हेजेर कांयच कोणेच लक्ष दिलें ना. कित्याक म्हूण हो ग्राउंड तयार करून दिलो. जर भुरग्यांक खेळपाक जर हो ग्राउंड मेळना जाल्यार कित्याक फायदो. आज पण भुरगीं जी जनरेशन आसा कितलीशें काबार जावन गेले, फक्त पळयत आसात की केन्ना कॉमेर्स जातलो म्हणून. पूण आज पर्यंत जायना. हांगा मिनिस्टर या MLA येवन हांगा व्हडली भक्की ओडची न्हू, जाता जाल्यार हो कंप्लीट करून भुरग्यांक खेळपा दिवचो, हीच लोकांली मागणी. स्टेडियम बांदून कॉम्प्लेक्स बांदपाक तेंगेले चलत आहे हेची काम. अजून पासून तेजें कांय जायना. आनी पळय स्पोर्ट आमचो गांवचो MLA स्पोर्ट्स मिनिस्टराक घेवन हिंगा येयल्लो नोव्हेंबराक आपूण स्टार्ट करता म्हणून 10 तारखेर. अजून तो पत्ता ना. नोव्हेंबर काबार जावन डिसेंबर काबार जालो आनी केन्ना जाता तो खबर ना. हो आमच्या गांवच्या भुरग्यांक आमगेल्या हो आमकां बॉम्ब पिवपाची काय म्हूण कांय तुमची काय मेळना तेगेली. आनी दुसरी आमच्या गांवच्या भुरग्यांक भायर हिंगा कॉम्प्लेक्स स्टार्ट जालो जाल्यार आमच्या भुरग्यांक भायर दुसऱ्या भुरग्यांक काम दिवपा जायना. हिंगा आमच्या गांवच्या भुरग्यांकूच दिवपा जाय. हो ग्राउंड आमी हाडलो पयलो स्टार्टींग. आमगे सेंट्रो पॅरिस क्लबा म्हूण आमी तो नांवार आमच्या फादरान केल्लो स्टार्ट. ताजो बसको आसतो ना. अजून पासून हो कॉम्प्लेक्स 12 वर्स पासून जाली आतां अजून ताजी पत्ता ना. आनी हे आमी फटयताय सगळ्या कामाक. केन्ना स्टार्ट जातो तोय खबर ना. म्हणजे भुरग्यांक खेळपा म्हणटा मेळपाना. ना भुरग्यांक खेळपा मेळपाना म्हणून पयलें कळटालें. म्हण आमच्या गांवच्या भुरग्यांक खेळोंक दिवपाकूच जाय तेमी कायदे प्रमाणे. दुसरे आमकां रेडी कोताय जाल्यार आनी हो काम कामां जर भुरगीं बी जाय जाल्यार आमच्या गांवच्या भुरग्यांक गांव खेळोवपा जाय न्ही तेमी. आमच्या गांवच्या भुरग्यांक कामां दवरपा जाय. दुसऱ्या भुरग्यांक आमी दिवपाना हिंगा. कित्याक आमगे आमी घडोवन हाडलो हो ग्राउंड पयलो. म्हणजे हेजी इनॉग्रेशन सुद्धा जालें ना अजून. इनॉग्रेशन आनी जातो कितें करून. हेजें इनॉग्रेशन आनी जावपा न्हवला म्हाका दिसना हो ग्राउंड हिंगा बेगीन जातो अशें म्हूण. आनी जायी ती म्हूण गॅरंटी ना. हो असो ऑल सत म्हाका. आनी हे आमी खटोवपाचे खबरो ती होवल्यो. गोवा 365 खातीर वेळी साकून रमेश नायक रावत.